प्रस्ताव जरी आयलो तरी काँग्रेसीन विलीन करचो ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष, विजय सरदेसायाचे स्पश्टीकरण. विद्यार्थी उणे आशिल्ल्या शाळांचेच करतले विलीनीकरण, लोकांनी बेश्टीच करची न्ही आंदोलनां, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आवाहन. आठ जाण गेले तरी लेगीत काँग्रेसीक आसा मायक्रो सर्जरीची गरज, डिफेक्शनाची पाळामुळां काडून उडोवन पक्ष करपाक जाय घटमूट, म्हणटा एल्विस गोम्स. बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्या 103 परदेशी नागरिकांक केल्या डिपोर्ट, डीजीपी जसपाल सिंगाची म्हायती. काळ्या तांदळाचे करात उत्पादन, मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे शेतकऱ्यांक आवाहन. आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे पाटणा रॅलीचेर हल्लो करपाचे पीएफआयचे आशिल्ले कट कारस्थान, ईडीन केलो दावो.